भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणे आयतारा काश्मीर दौरा केलो। काश्मीरांतल्या तरणाट्यां मुखार ताणें उलोवप केले। नव्या सरकारान जम्मू काश्मीरांत सुरू केल्ल्या साबार येवजण्यांक लागून तुमची उदरगत चड पयस ना। तुमच्या आवय बापाय भाशेन वा तुमच्या आजी आज्या सारके तुमकां त्रास सोंसचो पडचो ना अशें आश्वासन मोदी हांणी काश्मीरच्या तरणाट्यांक दिलें। केंद्र शासित प्रदेशां खातीरच्या साबार प्रकल्पाचे उक्तावण आनी बुन्यादी फातर दवरपाच्या कार्यावळी वेळार ते उलयताले। काम के तौर तरीकों में यही बदलाव जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। साथियों, मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कहना चाहता हूं, साथियों मेरे शब्दों में भरोसा कीजिए। घाटी के नौजवान आपके माता पिता को, आपके दादा दादी को, आपके नाना नानी को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी, मेरे नौजवान आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं।